मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमच्या जिवितान आयज बागेन मारिया मगदलेनाच्या जिवितान तेंच आमी पळयता. जेजूक तिच्या जिवितान इतलो मोग आसलो की ती ताका सोदूंक लेगून फोंडाशी आयली आनी ती आयज उतरां देखून म्हणटा त्या जेजूक माडी म्हूण समजून ती म्हणटा, धनिया तुवें ताका काडून उडयलें जाल्यार म्हाका सांग, आपूण वचून काडटा. इतलो तिचो मोग आसलो की ती जेजूक सोदूंक देवूंक तयार आसली. आज आमी बागेन मागदलेनाच्या जिवितांतल्यान कितें तरी आमी शिकुया. आमच्या जिवितान आमी जेजूक आशेन जेजूक सोदूंक आमी गरजेचें. आनी हांवें मोगाच्या भावान भयणो आयज बागेंत इनासाचें पयलेंच नवें म्हणल्यार आमी ताच्या जिवितान पळयता. आयचे पयले नवेनाच्या विशयांत विशयांतल्यान आमकां सांगता की बागेंत इनास जो पयलो आख्खें तेजें जिवीत संवसारीक वस्तूंचेर आसलें, आपणाक फामाद जावंक, आपणाक व्हड जावंक ताची आख्खी इच्छा आसली. पूण आयज आमी पळयता ताचे हे पांयाचे झूज करता आसतना पांयांक तेन्ना तो कॅनन बॉल लागता आनी ताचे आख्खो पांयच मोडटा. आनी त्या वेळार जेजू ताका हात लायता आनी तेन्नाच ताची आख्खी दिशा चेंज जाता, दुसरी जाता, ताची दिशा बदलता आनी तो जेजूच्या सेवेक तो लागता, जेजूक सोदूंक तो वता. आयज दोनूय बागेवन आमकां एक बरी शिकवण दिता. ती म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना जेजू आमकां मेळोंक येता आमी आमचें काळीज उगडें करून ताकाच आमी सोदूंक वचूंक गरजेचें. जसो बागेन मारिया मगदलेन आनी बागेन सांत इनास ताणें जेजूक पळोवंक ते भायर सरले, तेच भाशेन आमी सोदूंक गरजेचें. आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी पळोवया. आमच्या जिवितान जायते फावटी जायते कश्ट येतात, त्रास जातात. आमी जेजूचेर आमची नदर घालतात काय वो ना ती आमी पळोवंक गरजेचें. आमी जाता ते भाशेन जेजू लागीं वेळ सारून ताका अणभवूंक गरजेचो आनी ताचेच भरवशाचे फुडें जावंक गरजेचें. हें जावन दी आमचें मागणें आनी देवा लागीं आमी हीच कृपान बोड मागुया. आमच्या जिवितांत आमकां बरे क्रिस्ताचे पाटलादार ताचेरच आदारून चलूंक आमकां आदार आनी घोटाय आमी मागुया.